परमेश्वराचो चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे परमेश्वराचो चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे परजोडानुसार सर्गीचो आमचो देव आमचेर मागयता संवेस्तारागी आपयता आपणाची बोधीचो पळयता परजोडानुसार सर्गीचो आमचो देव आमचेर मागयता संवेस्तारागी आपयता आपणाची बोधीचो पळयता परमेश्वराचो चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे परमेश्वराचो चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवय आसूं. सासणाच्या जिविताचे वाटेन आमची पावलां पडून दी सर्वेस्परा. ही कृपा आयच्या दिसा मिसाचे पेटेंतल्यान मागून घेवया. ही पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाची काकलुतीक उलो मारया. हांव पातकी सरपत्वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पसत घेवन सदांच संकवार मारीक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्यागा कूदको सोम्यागा कूदको विसागा कूदको विसागा कूदको सोम्यागा कूदको सोम्यागा कूदको. प्रार्थया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गरज ओकेपणान बापा मुखार दवरुया. जी कोण आयच्या दिसाक आपलो जोर दीस मनयतात, जी कोण आयच्या दिसाक आपले काजराचे वरस मनयतात, तांकां मागणें धरून देवाची भरपूर बेसावां फावो जावंक मागुया. भलायकी बिगडलेली आसा, पिडेक सांपडलेली आसात, दुयेंत आसात. भोकरून कोरोना व्हायरस कोविड-19 ही पिडेचे बोली पडलेली आसात. सगल्यांक देवान राखूंक आनी सांबाळूंक कुडी आत्म्याची काळजां मनाची भलायकी फावो करूंक मागतना तांची सेवा करतली जायतीं भावां भयणां आसात. मोगान आपुरबायेन आपलो वावर जबाबदारी भोकरून पिडे वेळार बरी भाशेन बेस बरी भाशेन करतात आनी पाळटात. तांकांय सगल्यांक मागण्यांत धरून देवान तांकां राखूंक आनी सांबाळूंक सुरक्षीत दवरूंक मागतना आमकांय सगल्यांक देवान राखूंक सगल्या वायटा विज्ञानतली आमकां निवारूंक ही पेस्त पिडा पयस करूंक मागुया. मरून गेल्ल्या भावां भयणांक सर्गीचें सूख मागुया. जायत्या जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायला. कितल्या जाणांक आमी मागतले म्हूण हे मागण्याचें आस्वासन दिलां. तरेतरेची मागणी, तरेतरेच्यो गरजो, तरेतरेची इंतेन्सांवां तांची सगळे मनान धरून ही मिसाचे पिठेंतल्यान देवा बापाक उबारुया. सर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, तूं अगणीत मोवाळायेचो बाप. तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकलुतेन सर्व आमची पातकां बगस
आनी जी आमी मागूंक फुडें सरनाव तें तूं तुज्या उदारपणा वरवीं आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्यवंत पावलून गालासियेकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आदी जुदेवांचें शास्त्र पाळटालां तेन्ना हांव कसो चलतालो, देवाचे पवित्र सभेक कसो इश्पा भायर दुमाळो दितालो आनी तिचो नाश करूंक सोदतालो तें तुमी आयकोन जाणूत. तशें म्हज्या पुर्वजांनी करून दिल्ल्यो चाली राखूंक सावरना तितले उर्बेन हांव भरलोलो आनी जुदेव लोकां मदें म्हज्या बरोबरच्यांक हांव कुशीन काडटालो. म्हज्या आवयच्या कुसव्यान जावन जाणें म्हाका विचून काडला आनी आपले कुरपे उदेशी म्हाका आपयला. ताका जाय जालें तेन्ना विदेशा मदें आपल्या पुताचें शुभ वर्तमान हांवें परगटचे खातीर ताणेंच म्हजे भितर ताची ओळख म्हाका दिली. त्याच वेळार कोणाचीच बूद मागिनासतना म्हज्या आदीं धर्मदूत जालोल्यांक मेळूंक जेरुजाल्याक वचनासतना आराबियेक गेलो आनी परत दामस्काक आयलो. 3 वर्सां उपरांत पेद्रूक पळोवंक जेरुजाल्याक गेलो आनी ताचे सयशे 15 दीस रावलो. सोम्याच्या भावा जाकोबाक काडून दुसरो कोणूच धर्मदूत म्हाका मेळूंक ना. हें तुमकां बरयता हांवें फोट मारूंक ना म्हूण देवा उजीर तुमकां सांगता. मागीर सिरिया आनी सिलिसिया ह्या प्रांतांनी गेलो. जुदेयांत आसलेल्यो क्रिस्ताच्यो पवित्र सभा म्हाका तोंडान वळखो नासल्यो. तांणी आयकलेलें तें इतलेंच, आदीं आमकां दुमाळो दितालो तो मनीस ज्या भावार्थाचो एका वेळार नाश करूंक पळयतालो तोच भावार्थ आतां परगट्टा आनी म्हजे खातीर ती देवाक वाखाणटाली. देवाचे उतोरें. देवाचे वडूकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडून दी म्हणुया. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडून दी. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो ताव घेतला. तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणूय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयसतावन तुका तावी. हांव चलतां की आड पडलां तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो कन्यो तुज्या मुखार उक्त्यो म्हणुया. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडूं दी. सांद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें घोडल्याय. म्हज्या आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सैम म्हळ्यार एक ओजापूच. सगळीं तुजीं कोतुत्पां ओजापांची तांचे खातीर हांव तुका दिन वाचतां म्हणुया. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडून दी. म्हाका गुप्ती तूं आकारतालोय तेन्ना आनी भुंयच्या गोपांत म्हजी कूड घोडटालोय तेन्ना म्हजी तुका परिपूर्ण ओळख आसली. म्हज्या प्रकृतीच्या कांयच तुका गुपीत नासलें म्हणुया. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडूं दी. उद्गार. सर्वेस्परा, सोय सोय, सर्वेस्परा.
sporak, zoi, zoi, salve sporak, zoi, zoi. देवाचे उतर ऐकतात आणि पाळटात ती सगळी सुभागी. Salve sporak, zoi, zoi, salve sporak, zoi, zoi, salve sporak, zoi, zoi, salve sporak, zoi, zoi. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाची एके बायलेन आपल्या घरान ताका सनीमान केलो. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ती सोम्याचें उतर आयकून ताच्या पांयां लागीं बसून रावली. पूण मार्ता घराच्या राटींनी भारी हारपीट जाताली. ताच्या फुड्यांत येवन तिणेन म्हळें, जेवणाचो सगळो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. ये आनी हात बोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परती पाडून सोम्यान म्हळें, मारता मारता कितल्या वस्तूंची म्हण धास्ती तुका, पूण थोड्योच वस्तू वो एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो खाण घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणली तुका क्रिस्त. भावा-भयणींनो, सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडून दी. देवाच्या उतराचो जाप तो. आनी आयची दोनी वाचपां भावा-भयणीं ह्या उतरांचेर नियाळ करूंक आमकां आपयतात. पयले वाचपान भाग्यवंत पावलो गालासेकारांक बरयलेली चिठीन आपल्या जिविताची खबर तो सांगता. कोण पुरी आपूण क्रिस्ताक पिडापीड दितालो, कोण पुरी क्रिस्ताचो पाटलाव करतल्यांक आपूण जिवेशी मारतालो, कोण पुरी भावार्थ धरतल्या मनशांक, भावार्थ जियेतल्या मनशांक तांचो भावार्थ जियेना जावंक आपूण तांकां मार फोड करतालो, पिडापीड दितालो, त्रास करतालो, कश्टायतालो. हें सगळें पयले वाचपान भाग्यवंत पावलो सांगता. जाल्यार तोच पावलो आमकां फुडें उगडास करून म्हणटा, पूण म्हज्या जिविताची नवसुर्णी जाली. देवान जेजून आपल्या पवित्र आत्म्यान म्हाका बोल्लो. जेजून आपली कृपा म्हाका फावो केली आनी हीच कृपा घेवन, होच पवित्र आत्मो घेवन हांवें ज्या क्रिस्ताक हांव पिडापीड दितालो त्याच क्रिस्ताक हांव परगटूंक लागलो. आनी हे भाशेन सासणाच्या जिविता वाटेन हांवें देवाच्या आदारान, जेजूच्या आदारान म्हजी पावलां मारलीं. पयले आदलें म्हजें जिवीत सुर्गीचें सूख जोडून घेवचे खातीर सासणाच्या जिविताच्या मार्गांत साकून पयस आसलोलें. पूण जेन्ना जेजूक हांव भेटलो, जेजूचें दर्शन म्हाका मेळ्ळें, जिविताची म्हज्या नवसुर्णी जाली, तेन्नाच हांवें चुकलोलीं म्हजीं पावलां परतून सासणाच्या जिविताच्या मार्गा वाटेन हांवें म्हजी घातली आनी होच मार्ग हांवें दवरलो आनी होच मार्ग तुमी दवरूंक हांव तुमकां शिडकायतां. हांव तुमकां हे त्याच जेजूक परगट करतां. भावा-भयणींच्या शुभ वर्तमानांत हीच सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार पावलां मारलोलीं मारिया आनी मार्ता हांच्या जिविताची खबर शुभ वर्तमानांत मेळटा. जेजू तांगेर ती इश्ट म्हणटकूच तांगेर गेलो आनी थंयसर जेजू भितर सरताच मारिया जेजूच्या पांयाचेर बसता. पूण मार्ता हारपीट जाता. जेजू आयला, इश्ट आयला, कितें तरी रांदचें, कितें तरी ताका दिवचें. भावा-भयणींनो, दोगांयचो हुस्को तो. दोगांय हुस्क्यान भरलोलीं. मार्ताक जेवणा खाणा वरवीं हो हुस्को मोग आपुरबाय जेजू सवें दाखयता, जाल्यार मारिया जेजूच्या पांयां सरशें बसून हो मोग आनी हुस्को दाखयता. खरें म्हळ्यार भावा-भयणींनो, ह्या वेळार हे घडये कित्याक जेजू तांगेर भितर सरलो काय?
दुबावना जायते पावटी इश्ट म्हणटकूच तो तांगेर वेतालो पूण आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांत खेरीत कारण आसा जेजूक तांगेर भितर सरूंक आनी कारण म्हळ्यार तेंच जेजू जेरुसाल्याक वेचो आसलो आनी जेरुसाल्याक वचून थंयसर आपल्या कोश्टा मरणाची खबर ताणें आयकलेली आपले कोश्ट मरण आपले नोदरे मुखार जेजून दवरलेले आनी ह्या पासत हें सगळ्यांक एके भाशेन पळयोवन नोदरे मुखार दवरून जीव ताचो आकांतलो भिरांत कशी आयलोली आनी ह्या पासत ही घोटाय कशी मेळून घेवंक बळ कशें मेळून घेवंक सांगात कसो मारिया मार्ता लाजार हांचो मेळून घेवंक खरें म्हळ्यार जेजू तांच्या घरांत हे वेळार एक गुळे गेलोलो पूण मार्ताक हें ओळखून घेवंक चुकता मारिया मार्ता हें ओळखून घेवन चुकता आनी जेजू आयला म्हणटकूच स्वताचे भाशेन आयला ताका कितें तरी जेवण खाण दिवचें हो मार्ताचो हुस्को मार्ताक त्या वेळार ते घडयेर त्या दिसा जेजू कितें जाय तें ओळखून घेवंक चुकता पूण मारिया हें ओळखून घेता ह्या वेळार जेजूक म्हज्या सांगाताची गरज ह्या वेळार जेजूक बोळाची गरज ह्या वेळार जेजूक म्हजे घोटायेची गरज ह्या वेळार जेजूक म्हज्या आसण्याची गरज फकत ताचे सरशें बसून ताका ही घोटाय दिवंक जेजूक गरज हे मारिया ओळखून घेता आनी हे भाशेन जेजूच्या पांया सरशें ती बसता आनी भाशेन सासण्याच्या जिविताचे वाटेन मार्गार आपली पावलां घालता भावमडेनो दोगांय आपले भाशेन जेजू सोबे हुस्को दाखयतात पूण त्या वेळार ते घडयेर जेजूक कितें जाय आसलें कसली गरज आसली तें मार्ता ओळखून घेवंक चुकता आनी हे भाशेन ह्या सासणाच्या जिविता वाटेन पावलां मारून घडये तेची चुकतात भावमडेनो आज देवाचें उतर जेन्ना आमच्या कानार सादला सासणाच्या जिविताच्या मार्गार आमची पावलां घाल म्हूण जबाबांतल्यान देवा लागीं आमी मागलां तेन्ना ही कृपा तुका म्हाका मागून घेवया सासणाचें जिवीत जोडून घेवचे खातीर त्या वेळार ते घडयेर त्या मनशाक कसली गरज आसा हें ओळखून घेवपाची गरज दुबावना त्या मनशांक आमी ह्या मनशांक आमी वळखता तांच्यो गरजोय घडये आमी वळखता तांच्यो गरजो घडये सदांच्यो जायत पूण त्या वेळार ते घडयेर त्या दिसाक ह्या त्या घडयेंतल्यान ते घडयेर कितें ह्या मनशाक अदीक गरजेचें तें जाणो जावन घेवची गरज आनी अशें करता तेन्नाच आमी सासणाचें जिवीत जोडून घेवंक पावता मागीर घेवन पावलून जिविताची नवसरणी केली आनी सासणाच्या जिविता वाटेन आपली पावलां मारून हें जिवीत जोडून घेतलें मारिया जेजूच्या पांया जरशें बसून हेच दिशेन आपल्या जिविताची पावलां मारून सासणाचें जिवीत जोडून घेतलें मार्तान ह्या वावरा वरवीं ते भाशेन ती जोडून घेवपाचो प्रयत्न करता तुजें आनी म्हजें कितें काय आज मिसाचे भेटेन वांटो घेतना हेच असलेच नशेन असलेच दिशेन आमच्या जिविताची पावलां आमी मारून हे सासणाच्या जिविताच्या मार्गान आमची पावलां पडूंक पावलां मारून घेवंक आनी हेंच सासणीक जिवीत तुवें आनी हांवें दुसऱ्यांची गरज ओळखून घेवन जोडूंक पावूंक हे मिसाचे भेटेंत मागुया भेटोवन आमी गायन गावया सीदा बाबा भयणी बापाक भेटोवन पान 32 C10 पेज 32 बाबा भयणी बापाक भेटोवन भांगर नाका रुपये नाका आपल्या काळजा सोबेरी जेजू तुझे गाडीच म्हाका आयच्या दिसा आख्खे जिवे देवा खुशी कुरिसले गो मोगा वेगोन जिवी जोडू जेजू तुझे लागीं म्हाका जेजू म्हाका खोशेन सगळेच मोजे बाबाक भोगता म्हज्या भावमडेन म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पत्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जामून मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेन आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या दवान सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा
तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समोरून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिव्या बावळटान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा. थीर बरवशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक कोत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गीत तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. उत्सर्गीत तुका जय जय. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हण तो आपली आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नोके आनी दिन वाचली. ती आपली आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें वखसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. Bawartaco gut porgotuja. Jesu melo, Jesu ciwon zala, Jesu nowian yetolo. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवथले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भावमणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची माय सांगती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोमृत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच येसू वरवीं त्याच येसू सांगता त्याच येसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. सासनाच्या जिविताच्या मार्गात आमची पावलां दिसा दिसपोटी पडोवंक देवान आमकां आपलो आदार दिला आनी दित आसा. जिविताची नवसरणी करून आमी बरे वाटेन आमच्या जिविताची पावलां मारून देव आमकां आदार फावो करता. देव आमकां आपली कृपा मेळोवन दिता. त्या वेळार ते घोडे दुसऱ्याची गरज कितें ती ओळखून घेवन घडटा ते भाशेन ती गरजेक पावोवंक आमकां देवान आदार दिला आनी आमी बी हे प्रयत्न केल्यात. देखून असल्यान साबार देवाच्या बरेपणा खातीर उपकारा खातीर आशिर्वादा खातीर उपकारी काळजान दिनवाशी मनान जेजून शिकयलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवर्थी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी रासवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयलेली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्याचे मागणे. म्हजे जेजू बोपोईत संस्कारान तूं सदां जिला समून हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजे बोमळीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसलेल्या पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाकाच तुका एकवटा. तुजे सुशिलो कोर्सून केन्नाच म्हाका निर्मू नाका. जेजूची येयात D21 पान 58, D21 पेज 58. लागल्या ओत्म्यान जेजूची येयात सुकोन आसलोले जोरीत बिवोन दारुशी साया. लागल्या ओत्म्यान जेजूची येयात सुकोन आसलोले जोरीतले बिवोन दारुशी साया. तुजेशी येता जेजू
आमचेशी तू राव जेजू तुये एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास तुजेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तुये एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास. कोरोना व्हायरस पिढी सुमयार देवाचे काकलुतीक मागणे. सोर पदवीदार आनी काकलूत सरा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां बासायलाय. आमचे विनंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगळी पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पदवी पाठोय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा, तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक गोठाय दी. पिडेस तांचो इलाज करता ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्दाचे तोणेर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसव मेळूं. पवित्र आत्मे, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडून हाडूं. अभ्यास करतात ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशी पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोमया जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बाबार थेवता त्या धोर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजे सवें तांकां बरवांचो मेळूं. सो जावन आसय आमचो आसरो सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रार्थया. सोर पदवीदार देवा, आमच्या मोगाळ बाबा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां धादोसकायेन बरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घोट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजू घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं. असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार शेवटाचें गायन गावुया. आमचे बोरी राव तूं सोमया. E 1 आनी 6 E1 पेज 76. Sonia go to goa modlo sorgarundo bapandilo oskogang tu kotai dino bile sang tu oktapelo amche bori rao tu somya.